उल्हास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव. ताची सोबीत काय आमचे भितर आसा आनी आमी तेजी सोबीत काय घेवन चलता हर एक दिसा हर एक वेळा, कित्याक तो सोबीत कायेचो देव जावन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओब्रिही नमा शखारा बांदेले मेहेंत्र मासिकात्र लांदे अम्मी हिरी बित्र ओत्र मासिकेत्र लांदे ओब्रहांतला माशिखात्र मासिकेरे बेशहांत्र मा अबिरा बिरा महांतेले मेशात्र लांदे. ओ थँक्यू लॉर्ड जीसस. ह्या दिसा पासत ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत जी एकठांय जाल्यान तुजी उतरां आयकोंक म्हज्या दोनया जी एकठांय आसान आनी जी फाटल्यान एकठांय जातली त्या जण एकल्या म्हज्या भाव भयणां पासत तुका दिन वाजता. म्हज्या दोनया तूं तांकां सांबाळताय, तूं तांकां राखताय, तूं तांकां केन्नाच निराशी करनाय, कित्याक तूं तेंच्या जिविताचो देव आसाय, तूं तेंच्या कुटुंबांचो देव आसाय, तूं तेंच्या भुरग्यांचो देव आसाय. ती तुजो मोग करतात आनी सदांच तुका विश्वासी आसन दोनया. इफेसकारांचो पयलो अवेस्वर आनी 13 आनी 14 वेळा आमकां सांगता. इफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 13 and 14. हे परी ताचे सवे सताचो संदेश आनी सोडवणेची बरी खबर तुमी आयकतस आनी तिचेर भावा ठेवतस. देवान भासायलेलो पवित्र आत्मो तुमकां दिवन तुमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला. आमी दायजी म्हूण आनी आपले मोहिमेक स्तूस मेळच्याक देवान आपले खाशा परजेची सुटका केल्या म्हूण तोच पवित्र आत्मो इसारो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां आमकां कितें सांगतात. ज्या वेळार आमी सताचो संदेश आनी सोडवणेची बरी खबर आयकता आनी त्या उतरांचेर आमी विस्वास दवरता, त्या वेळार देवान आमकां जो पवित्र आत्मो भासायला ताचो शिक्को आमचेर बसता आनी आतां आमी दायजी जाता. आमी देवाची खाशा परजा जाता. देवान हर एका वायटांसून सोडयलेली खाशा परजा आनी ताचो इसारो दिता तो पवित्र आत्मो. मोगाच्या भाव भयणांनो, सत आमकां स्वतंत्र करता. सतान आमी स्वतंत्र जाता हर एका बांदपासांतली, हर एका बॉन्डेजांतली. सतान आमी शांतीन आनी समाधानान जियेता. देखून देवाच्या उतरांचे सत स्विकारुया. देवाच्या सोडवणेची बरी खबर जिवितान स्विकारुया आनी ते पवित्र आत्म्याचो शिक्को घेवया आनी देवाची दायची आनी खासा परजा जावया. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, सत जेजू क्रिस्त आसा, सत देवाचें उतर आसा आनी जी कोण ती ते सत आपणायतात ती देवाचे रास पळयतात. देखून सताक स्विकारुया हर एका दिसा, न्हूच आजच्या दिसा, फाल्यांच्या दिसा, पूण आमच्या शेवटच्या श्वासा पर्यंत ते सताक चिकटोन रावया. कित्याक ते सत जावन आसा आमच्या जिविताची सुरवात आनी ते सतूच जावन आसा आमच्या जिविताचो शेवट. आनी ते सत म्हटल्यार आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. आमच्या जिविता पासून त्या देवान आमकां एक बरें जिवीत दिला, एक बरी कूड दिल्या. तो सांबाळता मोगाच्या भाव भयणांनो, तो सांबाळता, तो राखता आमकां हर एका वेळार. हालेलुया. थँक्यू जीसस. ओम रासीन तला माशे मारो तिलाबा. ओ जीसस, आय वर्शिप यू. हांव तुका वाखाणटा देवा, कित्याक तूं आमकां सांबाळताय. हालेलुया. थँक्यू जीसस. मासिंद्रो मोशेकेरा मांतला. सुम्या जेजू मोज्या तुका आर्गां दिता. म्हज्या जिविता पासून हांव तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू मोज्या
तुका अर्गां दिता. म्हज्या केंसान पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या डोळ्यां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या कानां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या नाका पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या जिबे पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या ओठां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या माने पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या हातां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या काळजा पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या बोटां पासोन हांव तुका वाखाणटा. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, हर एका कुडीच्या सांद्याचेर नदर मारात. आयज देवान आमकां परफेक्ट दवरला. हर एक आमचो सांदो तो सांबाळटा. भितरसून आनी भायरसून तो आमकां प्रोटेक्शन दिता. तो देव सामर्थ्यशाली आसा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या लिव्हरा पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या किडण्यां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या धोपरां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या पांयां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या हाडां पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या रोगता पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या मेंदवा पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या चामडे पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या नवसीन पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या नाकशेन पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या कुडी पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या जिविता पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या श्वासा पासोन हांव तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू म्हज्या तुका अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबा पासोन हांव तुकाच वाखाणटा.
lima shandala vaseria obrihina masoro boria rabarai mirabadeli arabade orinama shondele liurundele me shandala maso obrahande tu bade मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तेरे नाम के लिए जी हम तेरे नाम के लिए जी हम तेरे नाम के लिए जी हम तेरे नाम के लिए जिए हम तू बढ़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले Sei franse Benon tlant lusciata che Sedendana che Meron tastante lerando Mi cantanandra Tanandra shatrama Dolu socotra Dolu socotra Amen. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक तीनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो संपूर्ण कायेचो देव आसा देखून तेची संपूर्ण काय आमकां येता. प्रेज द लॉर्ड. तिची संपूर्ण काय. आमेन. देवाचें उतर घेवया. जुवामाचो 8वो अवेसूर आनी पयले वयतान आमी पळोवया. आनी जेजू आंजेतिनाच्या डोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरान आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो ताका शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजावांनी परतवारान सांपाडलेल्या एका उस्तुरेक हाडली आनी मदें उबी केली. तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, ही उस्तुरी आतांच परतवारान सांपाडल्या आनी शास्त्रांच्या मोइशेसाच्या पुस्तकांत असल्याक फातरावन मारच्याक म्हूण आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलाट घालूंक एक कसलें नीप सोदूंक काडच्या तांणी अशें म्हटलें. उणो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीचेर बोलोवंक लागलो आनी ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून तो उबो रावलो आनी ताणें म्हटलें, तुमचे मदें जाका पाताक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनी एक पावट उणो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकोन ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कट सरून गेले. अदीक ते जाणटे ते पयले एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली ती अस्तरी. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हटलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचे फर्माण मारूंक ना? तिणें म्हटलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून ताका म्हटलें,
हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्माण मारिना. वच आनी ह्या फुडें पाताक करिना काय. आमेन. सो हय आमकां देवाच्या उतरां कात आनी एक वस आमकां शिकोंक मेवता. पळय, जशें आमी देवाची उतरां वाचता तशें आमी देवाचें गिन्यान घेता. आनी देवाचें गिन्यान हें संवसाराच्या गिन्याना परस श्रेश्ठ जावन आसा. देखून ज्या वेळार आमी देवाचें गिन्यान घेता त्या वेळार संवसाराचें गिन्यान फेल ठरलें वयता. आमेन. संवसाराचें गिन्यान फेल ठरलें वयता. जितले पावटी तुमी देवाचें गिन्यान घेतल्यात तितले पावटी तुमी संवसारा वयर विजय मेळयतल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. संवसारा वयर विजय मेळयतल्यात. पळयात, तुमी वाचून जालेत आसतली, कित्याक जायतीं जाणां आमची भाव भयणां वाचतात पवित्र पुस्तक. आनी हें पवित्र पुस्तक अशा भाशेन आमकां शिकयता. कोण एक ओस्तुरी आसली आनी ती ओस्तुरेक फारिजेव आनी सादुकिनी ताका धरून हाडली. कित्याक धरून हाडली? रिजन कितें आसलें तर ती ओस्तुरी पुरोद्वार म्हटलें कितें? कुडीच्या संबंधान सांपाडलेली मेवली. आनी ते ताका घेवन आयले आनी घेवन येवन जेजू मुखार ताका उबी केली. आतां सगळ्यांनी सजमान घेवंक जाय. जेजू जंय उबो आसलो तें देव मंदीर आसलें. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जंय उबो आसलो थंय देव मंदिरान आसलें आनी देव मंदिराच्या मदेकात हाडून तिका उबी केली. प्रेज द लॉर्ड. आतां ज्या वेळार जेजूच्या सामकार तिका उबी केली तर ते अशा भाशेन तिका बोगलाट घालूंक लागले, गुरुजी ही ओस्तुरी आतांच पुरोद्वारान सांपाळलेली आमकां मेवल्या. सो मोइजेसाच्या नियमा भाशेन वा मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे ह्या ओस्तुरेक फातरान मारूचो कायदो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? ह्या ओस्तुरेक फातरान मारूचो कायदो जावन आसा. आमेन. फातरान मारूचो कायदो. सो आतां ते जेजूकूच अडकूंक सोदतात. कित्याक जेजू पवित्र पुस्तक पाळता वा ना तो. प्रेज द लॉर्ड. आतां ते कितें म्हणटात? मोइजेसाच्या शास्त्रान अशें बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोइजेसाच्या शास्त्रान अशें बरयलेलें आसा, जो कोण पुरोद्वारच्या पाताक करता ताका फातरान मारचो. अशें कायद्यान बरयलां. सो ते विचारून आसलेले, तूं कितें म्हणटाय? आतां जेजू लागीं जर जेजू सांगता कायदो पाळूंक जाय जाल्यार ती ओस्तुरी मारता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजून म्हणटा कायदो पाळूचो न्हू तर मागीर जेजूचेर बोगलाट येता. आमेन. हालेलुया. पूण ते जेचे वांगडा उलयतात तो एक देव म्हूण तांकां खबर नासलो. आमेन. ज्या वेळार जेजू क्रिस्तान ताका म्हटलें, तुमचे भितरलो कोण पातक करना वा कोणें पातक करूंक ना तेणी पयलो तिचेर फातर मारचो. आमेन. कितके सिंपल उतार ते पळय. कोणेंच पातक करूंक ना तेणी पयलो फातर मारचो. आनी अशें ज्या वेळार जेजून सांगलें त्या वेळार सगळ्यान पयलें म्हणटा जाणटे गेले, कित्याक तेंची भितर पातकां आसलीं. हालेलुया. आनी सगळें गेले उपरांत कित्याक ते जितले आसले ते पातकी आसले. जायती जाणांनी घडी त्या ओस्तुरे सांगाता कुडीचो संबंध केला आसतले ते पासून आसले भितर. प्रेज द लॉर्ड. ते पासून आसले पूण ते सांगनात. पूण ते कोणाक धरून दिवंक आयले? जेजू क्रिस्ताक धरून दिवंक आयले. ते सांगनात कितें तर आमी त्या ओस्तुरी सांगाताक संबंध दवरला म्हणून, पूण ते कोणाक धरूंक आयले? जेजूक धरूंक आयले. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार जेजून सांगलें तुमचे भितरलो कोणेंच पातक करूंक ना जाल्यार तेचेर पयलो फातर मारा. फातर मारूंक ना म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. रिजन कितें?
कित्याक कोणेच फातर मारूंक ना. तेचे रिजन जावन आसले न्हू ते पातकी म्हणून तेंच्यांनी फातर मारूंक ना. रिजन जावन आसलो जेजू क्रिस्त. आमेन. ज्या वेळार तुमच्या जिवितान पातक घडटा त्या वेळार पयलो फुडें सरता तो जेजू क्रिस्त. आमेन. ज्या वेळार तुमकां वायट संवयी नडटा त्या वेळार पयलो तुमचे पासत धांवन येता तो जेजू क्रिस्त. आमेन. हर एका तुमच्या बुरसाटलेल्या पातकांक विजय मेळोवन दिता तो जेजू क्रिस्त. आमेन. आनी हर एका श्रापांसून, तुमच्या पुर्वजांच्या श्रापांसून, तुमच्या जनरेशनच्या श्रापांसून जो तुमकां भायर काडटा तो जेजू क्रिस्त. आमेन. पळयात, सजमोन घेयात, ज्या वेळार पातकांचे बोगलाट येता त्या वेळार सगळे जाण तुज्या पातकांच्या बोगलाटाक मजुरी दिवंक आसा. पूण ज्या वेळार जेजू येता त्या वेळार कोणाक तेचे फारीकपण दिवंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक सगळें जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी खुर्साचेर पेड केला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट पिटर सांगता, देवान सगळी तुजी पातकां आपणाचेर घेतली. सगळी तुजी पातकां. आतां तुका पातकान जावंक जायना. आतां तुका पातकान पडोंक रावंक जायना. कित्याक तेणी सगळी तुजी पातकां आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सेम आमच्या जिवितान ही अशेंच आसता. ज्या वेळार आमकां अख्खो संवसार सोडटा त्या वेळार तूं आनी जेजू क्रिस्त उबो आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हें बरें जावन आसा. संवसारान सोडलें जाल्यार तुमकां देवाची वळख मेळटा. नातर आमी संवसारा वांगडा चल्ल्या जाल्यार आमकां सत जेजू क्रिस्ताची वळख मेळना. आमेन. जायतीं जाणां आमी संवसारा वांगडा रावचो प्रयत्न करता आनी तेका देखून आमी देवाची वळख घालयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आयच्या आमच्या सांगाताक आसा ती संवसारांतली वळख करूंक सोदतात, संवसाराच्या मनशांका धरूंक सोदतात, देखून जेजूची वळख मेळना. जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, जर तुका म्हज्या सांगाताक येवंक जाय जाल्यार तुजो खुरीस उबार आनी चल हे म्हाजे फाटल्यान. त्या खुर्सार तुजी फॅमिली आसची ना, त्या खुर्सार तुजे फ्रेंड्स आसचे ना, त्या खुर्सार तुजे संपूर्ण काय तुजी नेबर आसची ना, तुजी संपूर्ण तुजी फ्रेंड तुजी सांगाती आसची ना, तुजे वाडेकारी आसची ना, तुजी सिटींतली लोकां आसची ना, तुजी शारांतली लोकां आसची ना, कोण आसची ना. फक्त आसतलो तो जेजू क्रिस्त. तो तुजे पासून रावतलो. पूण तो आतां पासून ना, सदां काळ पासून तुज्या सांगाताक रावतलो. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. पळयात, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या लायफान आमी घेता न्हू त्या वेळार पातकाक आमचे वयर अधिकार ना. ह्या आजच्या रिडिंगान आमकां तेच सांगता. जॉन चॅप्टर 8. ज्या वेळार तेच्या जिवितान, ते उस्तुरीच्या जिवितान पातकां आसली, एक पातक नासली, सापार पातकां आसली. पूण ज्या वेळार ती जेजू लागीं गेली वा ज्या वेळार तिका जेजू लागीं हाडली त्या वेळार ती पातकी रावंक ना, ती पवित्र जाली. आमेन. देवाचे अशेंच आसा. जितली जाणां तुमी देवाच्या लागीं वयतल्यात तितली तुमी पवित्र जातल्यात. आमेन. देवाक आर्गां दिया, देवाक दिनवास दियात, कित्याक तो सोबीत कायचो सागर आसा. गॉड ब्लेस.